बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां आमच्या कुटुंबीक जिविताचेर नदर घालूंक आनी किरीत भाशेन आमच्या कुटुंबाच्या संबंदांतल्यान आमी जेजूचें मिसांव जिवूं येता हें पळोवंक आमकां उलो मारता. आनी आमकां हें करूंक नमुनो म्हळ्यार भाग्योन फ्रांसिस्क शावियर. आमी ताचेच नविनांक हांगासर येता. ताचे देखींतल्यान ताचे जिवितांतल्यान आमी घेवंक आनी आमी ताचे भाशेन भाग्योन जावंक, जेजूच्या जिवितांतल्यान अदीक बर जोडूंक. भाग्योन फ्रांसीस शावियर कुटुंबाच्या आपुरबायेन जियेलो आनी आपले मिसांव असल्या कुटुंबाच्या संबंदान ताणें पाडलें. मानापाद ह्या गांवांत आमच्या भारतांत दक्षिण भारतांत आसलो तेन्ना तो त्या कुटुंबांनी भेटेक गेलो. आनी त्या कुटुंबांनी भेटेक गेल्लो तेन्ना ताका एक उक्तें जालें तें म्हळ्यार ते लोकांक क्रिस्ती बावार्थ मेळ्ळलो, पूण क्रिस्ती बावार्थ कितें तो ती नोकडो आसली. कित्याक तुयी तांच्या बावार्थाचो सांबाळ करूंक, बावार्थाचो चोरो तांकां दिवंक याज्ञेक नासले. आनी तो तांचे बरी जेजूचें उतर परगोडटा. तो तांच्या कुटुंबांनी वेता, तो तांच्या कुटुंबाचो इश्ट जाता. आनी ताचे फाटल्यान इतलीं भुरगीं येतात की तो भायर दिसलो जाल्यार भुरग्यांची लूट ताचे फाटल्यान जाता. आनी तो भुरग्यांची आपुरबायेन जियेता आनी भुरगीं ताचे कडच्यान मोग ओडंबवतात. तो कुटुंबांनी भेटेक वेतालो तेन्ना तिवूय बी ताची आपुरबाय करताली आनी देखून तांचे प्रस्न ती तांकां सांगताली. ते पिडेन पडटा तेन्ना ती ताका व्हरताली, तो तांचेर मागणें करतालो, तो तांकां दोतोन शिकयतालो, तो तांकां शुभ वर्तमान वाचून दाखयतालो. आनी हे तरेन ताचें जिवीत कुटुंबाचें एकचारान वाडटा आनी ताचें आसणें कुटुंबाच्या वांगड्यां मदें एकामेकाचे संबंद आनी एकामेकाची इश्टागोत एकामेका सवेन थिरायतात आनी गोड करतात. आमी आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबीक जिवितांत एकामेकाची आपुरबायेन जियेता, एकामेकाची आपुरबायेन वाडटा आनी आमी एकामेका सवें आमचे संबंद थिरावंक आमी प्रयत्न करता. आज जेजू आमचे लागीं हेंच मागता. आनी हें करूंक आमकां आयची वाचपां दोन कारणां दितात वो दोन चाली दितात. पयलें वाचप आमकां इजेयास म्हणटा आमी देवाचेर पातयेवपी जावंक जाय. आनी जी कोण देवाचेर पातयेतात येतात ते केन्ना जिवितांत सांडोनात, कित्याक देव तांकां सांडूंक दिना. देव तांचे बरी आसा. आनी जी कोण देवाक कुशीन दवरून जियेतात, देव ना जाल्ल्या भाशेन जियेतात, तांचे कोटा ती जिवितांत पडटात आनी नाळबुदींनी वयर सरूंक वावुरतात, कित्याक तांकां देवाचो आशिर्वाद ना. देवाचेर पातयेवप म्हळ्यार, देवाचेर विस्वासून रावप म्हळ्यार देवाकूच आमच्या जिवितांत सांगाती कसो घेवन देवाचे कृपेन आमी बरोवप आनी वाडप. आनी हें करूंक आमी भावार्थान रिगलेलीं मनशां जावंक गरजेचें. हाका लागून शुभ वर्तमानांत आमकां दोगां घर बांदप्यांचे वपारींत जेजून म्हणा जें घर खोडपार बांदलेलें तें घर सगळ्या वादळ मोडांक फुडो करूंक शकलें. जो मनीस भावार्थान रीग घेता, जाचें जिवीत जेजू सवें रिगून आसा, तो कसले जिविताच्या अडचण्यांक फुडो करूंक ताका तांक आसा. जेजू म्हणिना जी कोण आपणा सवें रीग घेवन आसात तांची जिवितांत अडचणी आसच्यो नात वो तांकां कसलीच दास्य आसची ना हें ताचें सांगणें न्हय. जें घर खोडपार बांदलेलें आनी जें घर रेंवेर बांदलेलें, ती दोनूय घरां तेच परिस्थितीक फुडो करतात. पूण जाचें मूळ, जाची बुनयाद खोडपांत रिगून आसा तें घर ह्या सगळ्या अडचण्यांक फुडो करता आनी तोखता. रेंवेर बांदलेलें घर रोखडेंच कोसळून पडटा. आमी कितलीं बरीं दिसता, घरां कितलीं सोबीत,
हाचेर गोराची थिराय ना. हे दुसऱ्याक दाखोवपाचे दांत. खरी थिराय म्हळ्यार ताचे बुन्यादीर आसा. आमी क्रिस्ती बाबार्थांत थीर रावूंक आमच्या जिविताच्यो चाली, आमच्यो क्रिस्ती जिविताच्यो चाली जावंक आमी जेजू सोबें कितली रिगून आसाव हातूंत आमकां गरज. कित्याक हातूंतल्यान आमी जेजूची जाताव आनी जेजूची जाताव तेन्ना आमी एकामेकाची दुस्मानां न्हय, आमी एकामेकाचे आपुरबायेची दुसऱ्याक मानान आनी मोगान लेखतली. जेजू ह्या गोरांची खबर सांगता तेन्ना आमी त्या गोरांचे सुवातेर आमी जर कुटुंब घाले आमी तितूंतूच उरता. म्हळ्यार आमचें कुटुंब जेजू सोबें जर रिगून आसा आमी कोसळून पडना. आमी जेजूच्या जिवितांतल्यान एक जावून जेजू आमकां कृपा दिता, जेजू आमकां बोड दिता. देखून आमची कुटुंबां पयली सुवातेर संबोदान जियेतलीं कुटुंबां जावंक आमी देवाक आमच्या जिवितांत घेवंक आनी आमचे संबंद देवा लागीं गोड करूंक गरज. आनी जेन्ना आमचे कुटुंब ह्या वचल्या देवाच्या एकचाराच्या आनी मोगाच्या संबंदान जियेतले आनी वाडटले तेन्ना आमी देवाक आमच्या गोरच्या मोदें पडयूंक आनी आमची गोरचीं देवाक एकामेका सोबें पडयूंक शिकतलीं. आनी हातूंतल्यान जो मान आमी देवाक दिता तोच मान आमी एकामेकाक दिवंक आमी शिकतले. आमचें कुटुंब संबंदाचें कुटुंब जावंक आमी देवाक जागो दिवया. कुटुंब कशीं आमी बरोबर मागणें करून, कुटुंब कशीं जिविताची अडचण येता तेन्ना आमच्या भावार्थाची जागृताय करूंक आनी असल्या भावार्थाची जागृतायेंतल्यान आमी देवा सोबें रिगून आसाव तेन्ना आमी गोठ हें समजूंक आनी हें समजून जिवंक आमकां गरज. दुसरें म्हळ्यार आमचे कुटुंबाच्या संबंदांत आमी जियेतना आमी त्यागी मनान आमचें जिवीत समजूंक. सगल्यांच्या कुटुंबांत सगळ्यो वस्तू जाय तश्यो मेळनात. थोड्यांक घोडी जेवण घोडी बुकिवपा सारकें उणें जायना जायत, पूण हेर वस्तू मेळनात. तेन्ना आमी कुटुंबाच्या वांगड्यांनी हें समजून हें ओळखून आमी कुटुंबांत अडचण करिनासतना आमच्या लागीं आसा थंय घडोवन आमी जिवंक जाय. कित्याक हातूंतल्यान आमी वावर करतल्यांक, कश्टवतल्यांक आमी तांच्या कश्टाचें म्हत्व दिता आनी ती आमचे पासत वावुरतात हेंय आमी समजून आमी आमचे संबंद सांबाळटा. आमच्या घरांत कोणी जाणटीं आसात, पिडेंत आसात. ती उपकारणां तसलीं न्हय, ताणें आमच्या पासत केला आनी आतां तांचे उत्तार पिरायेक लागून आनी तांचे पिडेक लागून कोणी तांचे लागीं भुरग्यां भाशेन करूंक जायना. आमी तांकांय हे तसलेच आपुरबायेन दवरूंक, तांचे सोबीं आपुरबाय दाखोवंक आनी तांचे गरजांक पावूंक तें बी आमचें मिसांव. कित्याक हातूंतल्यानूय बी आमचे संबंद जाणट्यां सोबीं आमी सांबाळटा. आनी आमी आख्खेच कुटुंब कशें आमी क्रिस्ती तत्वां जिवंक, क्रिस्ती तत्वांतल्यान आमी एकामेकाच्या संबंदांक मान दिवंक हेंवूय आमचें कार्य. क्रिस्ती तत्वां, क्रिश्चन व्हॅल्यूज आमच्या जिविताक एक दर्जो दितात. कित्याक हातूंतल्यान आमी दुसऱ्यांक सूख दिता, आमची तोखणाय करूंक, आमची व्हडवीक सोदूंक आनी आमी कोण ती दाखयता. नाजाल्यार आमी घोडी व्हडविकेची मनशां. आमकां पदवी जाय, आमकां दुडू जाय, आमकां आस आनी तेन्ना आमी दिल्लें उतर लेगून मोडटा. पयशे दितात म्हूण आमी हांगा थंय लोट्टा आनी लोक म्हणटा ती ताची बायल, उतर दिवन सांडून गेला ताची बायल, तें ताचें चेडूं, तो ताचो चेडो घात करून गेला ताचें. म्हणटूच आशेन आमी आमच्या कुटुंबाचे संबंद तोडटा दुसऱ्या वजीर, कुटुंबाचें नांव उबयता, कुटुंबाचो दर्जो आमी खाला घालता. क्रिस्ती तत्वां जिवंक आनी क्रिस्ती तत्वांनी आमकां, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या समाजाक
आमीक दर्जो दिवंक हेवूय आमचें मिसां. हें असलें जिवीत जिवंक आमकां कुटुंब सूख दितात. आनी जेन्ना आमच्या कुटुंबांत आमचे संबंद असले एकचारान आनी पवित्रतायेन वाडटात तेन्ना आमी दुसऱ्यांकूय पवित्र करता. जेजू कुटुंबान जियेलो, आपल्या आवय बापायच्या मोगान आनी एकचारान जियेलो आनी देखूनच ताणें आमकांय बापाच्या एकचारान घातली. तोच जेजू हे वेदीचेर आपणाकूच मोडून आमचें जिवीत आपणा सोबीत घेवन आपलें जिवीत आमकां दिता आपल्या एकचारान आनी संबंदान जिवंक. ताच्या आसऱ्यान ताचेच मिसांव जिवंक ताचो आदार आमकां आमी मागुया.